मान्सून पयलींच सध्या व्हडा प्रमाणात पावस पेडणे तालुक्यात पडटा आणि ताका लागून ह्या पयल्याच पावसान मान्सून पूर्व पावसान पुराय पेडणे म्हालाक झोडपून काडपाचो प्रसंग घडला। मान्सून पूर्व कामां जी करपाक जाय आशिल्ली ती कामांही सुरवात जावंक ना। त्या खातीर पयल्याच पावसान जे रस्त्याचेर व्होळ आशिल्ले, नाले आशिल्ले किंवा जी गटारां आशिल्ली त्या गटारांच्या कशा पद्धतीने 3:13 वाजले हे लोक सांगूं येता। मांद्रे मतदारसंघातले रस्तेही धोकादायक स्थितीत आसात हे दिसून येता। जायत्या वाठारांत उदक साठवल्ले आसा आणि त्या उदकांतल्यान गाडयो चलयताना जे दुचाकी गाडयो चलयतात तांचेर चारचाकी कशें उदक मारता आणि तांकां खंयच्या प्रसंगाक तोंड दिवचें पडटा हे आमी अनुभव घेता। मांद्रे मतदारसंघातले पुराय रस्ते धोकादायक स्थितीत जावपाचे कारण फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन जलवाहिनी घालपा खातीर किंवा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे केबल घालपा खातीर जे रस्ते खणलेले ते रस्ते व्यवस्थित बुजयले गेले ना, त्या खातीर हे रस्ते धोकादायक स्थितीत सुरू आसात। पार्शे हांगासर नवीन उदकाची पायपलायन घालपाचे काम सध्या सुरू आसा। सरकारान 15 मे उपरांत खंयचेच रस्ते खणपाक जायना असो आदेश दिला, पूण थळावे आमदार जीत आरुलकर हांणी सरकार दरबारी प्रयत्न करून जी तुये ITI प्रकल्पाकडे एक उदकाचो प्रकल्प जाता त्या उदकाच्या प्रकल्पा कडल्यान ते चोपड्या मेरेन जलवाहिनी घालपाचे सध्या काम सुरू आसा आणि काही वाठारांत ही पारशा मेरेन जलवाहिनी पावलेली आसा। ती पुराय जर घातली ना जाल्यार मागीर कामूय उशीर जातलो। ताचे खातीर तांणी सरकार कडेन यत्न करून 31 मे पर्यंत ह्या वाठारांतली ही जलवाहिनी घालपा खातीर रस्ते खणपाची परवानगी तांणी घेतलेली आसा आणि कामूय सुरू आसा। पूण एका वाटेन पावस येता त्या पावसाचेर कशें काम करतात आणि रस्तो कशा पद्धतीने निसरड जाला हाचेरय कोणी तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा। फाटल्या एखादो जर गाडी चलयताना अपघात जालो तर ताका जबाबदार कोण? काही वाठारांत आमी पळयतात व्हडा प्रमाणात गटार व्यवस्था आसा, त्या गटार व्यवस्था उपसली गेली ना, त्या खातीर जायत्या वाठारांत उदकाचो प्रॉब्लेम, गटारांचो प्रॉब्लेम जाला। मान्सून पूर्व कामां बेगोबेग करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर। तुम्ही पळयतात GNH। पळय गो, ची पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा। कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे। मम्मा तू चड चितू नाका, राव हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी। पंचामृता।